नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नवी दिल्लीत एनडीए वांगड्यांची जाली मंगल मिलन बसका. सगळ्या दळां मदीं संघटनात्मक समन्वय अदीक घटमूट करपाचेर जाली चर्चा. नीट पेपर लीक प्रकरणात प्रधानमंत्र्यांची कडक भूमिका. पेपर लीक प्रकरणात घुसपल्ल्यांचेर कडक कारवायेची शिटकावणी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे मोल्दोवा भोंवडी. दोनूय देशांमदले संबंद अदीक घटमूट करपाचे दिकेन म्हत्वाची. राष्ट्रपतींनी वरिष्ठ फुडाऱ्याबरोबर केली द्विपक्षीय बसका. भाजपा फुडाऱ्यांच्या टर्माइट्स ह्या शब्दाचेर काँग्रेसीन उक्तायली हरकत. भाजपान माफी मागपाचेर दिलो न्हयकार. आसामात हुंवाराची परिस्थिती धोक्याची पातळी हुंपली. ब्रह्मपुत्रा सयत साबार न्हंयांची उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान प्रशासनान सतर्कतेची दिली शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत आयज संसद सत्रांत मंगल मिलनाची बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बसकेक संबोधीत केले. हे बसकेक सगळ्या सहयोगी दळाचे खासदार हजर आशिल्ले. हे बसकेक सत्ताधारी आघाडीच्या वांगड्यांनी सत्राच्या वेळार आपापसांतले समन्वय अदीक घटमूट करपाचेर भर दिलो. एनडीएची दरेक बसका मंगळारा दिसा आदीं सावनूच जाता, ताका लागून हे बसकेक मंगल मिलनाचें नांव दिलें. हे नांव दिवन संघटनात्मक वळख दिली अशें वांगडी म्हणटात. हे बसके विशीं संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी अदीक म्हायती दिली. आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे. देशभरात फुडल्या परीक्षांनी पेपर लीक जावचो न्ही हे खातीर सगळ्या भागधारकांनी यत्न करचे असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. हालींच नीट परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणात घुसपल्ल्या लोकां आड खर कारवाय करपाची तशेंच देशांतल्या तरणाट्यांचे हितसंबंध राखपाची सरकाराची वचनबद्धताय प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखीत केली. आयज संसद संकुलात राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या संसदीय पक्षाचे बसकेत हो विशय मुखार आयलो अशी माहिती संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी दिली. नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया. प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या मोल्दोवाच्या भोंवडेर आसा. दोनूय देशांमदले संबंद अदीक वाडोवपाचे दिकेन ही भोंवडी म्हत्वाची आसा. आपले भेटेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्याबरोबर तशेंच थंयच्या संसद वांगड्याबरोबर उलोवप केले. थंय जाल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेंत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी
मोल्दोवा थळाव्या लोकांनी तशेंच भारतीय समुदायाच्या नागरिकांनी दिल्ल्या येवकाराक जाप दितना ही भोंवडी एक नवो सकारात्मक अध्याय सुरू करतली अशी आस्त उक्तायली. मोल्दोवाच्या राष्ट्रपती बरोबर जाल्ल्या जोड बसकेत दोनूय देशां मदले व्यापारीक संबंद अदीक वाडोवपाचे दिकेन चर्चा जाली. दोनूय देशां मदले संबंध अदीक घटमूट करपाक मोल्दोवा कडल्यान सहयोग मेळटलो अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. हमने हाल के वर्षों में हुए प्रगति की समीक्षा की और उन विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की. आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन्स को मजबूत करेंगे, कनेक्टिविटी में सुधार करने तथा अपने बिजनेस कम्युनिटीज के बीच घनिष्ठ जो सुझाव को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई. सिक्कीमांतल्या नामची जिल्ह्यात समरदुगांतल्या NHPC तिस्ता स्टेज 6 जलविद्युत येवजणे खाला बोगद्याच्या निर्माणा वेळार जाल्ल्या दुर्घटनेत आतां मेरेन 11 कुडी सापडल्यात अशी माहिती नामची जिल्ह्यातले वरिष्ठ पुलीस अधीक्षकान दिली. बोगद्यात सुमार 25 जाण अडकून उरिल्ल्याचोय अदमास आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे दुर्घटनेचेर दुख्ख उक्तायला तशेंच जखमी जाल्ल्यां खातीर बेगिनात बेगीन बरे जावपाची प्रार्थना केल्या. सोद आनी बचाव काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेगीत सिक्कीम बोगदो दुर्घटने विशीं दुख्ख उक्तायला. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्या प्रती तांणी संवेदना उक्तायली. तशेंच जखमी जाल्ल्यांक बेगिनात बेगीन बरे जावचें म्हणून प्रार्थना केल्या. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 DD नेशनल चैनल पर. उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. काल नवी दिल्लीत कॉक्रोच जनता पक्षान राबयिल्ल्या निदर्शनाक गोंयांत लेगीत तेंको दिवपाक आझाद मैदानाचेर लोक एकठांय आयिल्ले. ह्या पुराय घडणुकेचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी सामाजीक संकेतथळाचेर टर्माइट्स ह्या उतराचो वापर केल्लो. ताचेर निदर्शनां करतल्यांनी तशेंच विरोधी पक्षांनी खर निशेध उक्तायलो आनी जाहीर माफी मागपाचें आवाहन केलें. हाचेर भाजपा फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी नरेंद्र सावयकराच्या वक्तव्याक तेंको दीत टर्माइट्स आनी कॉक्रोच समान आशिल्ल्यान कोणाच्योच भावना दुखावपाचो प्रश्न उप्रासना अशें सांगलें. अध्यक्ष नरेंद्र सावयकरान जे पळय सांगलां तें सारकें आसा. सेव द नेशन फ्रॉम दीस अराजकीय शक्ती ज्यो आसा पळय न्ही तांचे कडल्यान डेफिनेटली आय स्ट्रॉंगली स्टँड बिहायंड. प्रोटेस्ट करतले जाल्यार सिस्टम सारकी करपाक जाय, अवश्य करपाक जाय. म्हजें स्पश्ट मत आसा. एग्जामी ह्यो युवा वर्गाच्यो प्रथम पायरी आसता करियराची. ताका लागून डेफिनेटली बरें जावपाक जाय, पक्षपाती जावपाक जाय. डेफिनेटली तातूंत कांय दुमत ना. पूण फक्त एका मुद्द्याचेर कोणाय तरी रेजिग्नेशन घेवप आनी त्या मुद्द्याचेर व्हायलन्स करप हें
हो संविधानात खंयच ना, हे डेमोक्रेसीन खंयच बरयल्लें ना. डेमोक्रेसीन आसा तुमी लोकां फुडें वचा, आपली बाजू म्हणून लोक तुमचे जाय जाल्यार लोक उचलून धरतले. आमी कोणा कडेन एपॉलॉजी मागपाक ना, आमी कोणा कडेन करपाक ना. ही काँग्रेसीची संस्कृती. अभ्यास न करता कितें भाशपणां आपली स्टेटमेंट करप ही काँग्रेस ही आमची न्ही. हांव अभ्यास केलो म्हणून तुमकां सांगलें. हांव म्हजे एंटमॉलॉजिस्ट किड्याच्या दोतोराक विचारलें म्हणून तें हांवें सांगलें तुमकां. टर्मायट आनी कॉक्रोच एकच मरे. आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या निदर्शना वेळार कांय तरणाटे हुतात्म्या स्मारकाचेर बसून सिगरेट ओडटाना दिश्टी पडले. हाचेर लेगीत सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी खर टिका केली. ताचे अगेन्स्ट नारे दवरून आमचे जे दायज आसा ताचो अपमान करून, आमच्या मार्टियर्स मेमोरियलाचो अपमान करून हे फुडें चालू करपाक आमी तरी दिवचे ना. प्रोटेस्ट करतना डेकोरम सांबाळून करचो. अरे जो प्रोटेस्टाक गाभा नासता, ज्या प्रोटेस्टाक कोर स्ट्रेंथ नासता, तो कसलो प्रोटेस्ट? म्हणजे तुमी हांगा एकठांय जमिल्ले आमचे मार्टियर्सांचो अपमान करपाक, जांकां कांय सोयर सुतक ना, जे गोंय राज्याचे स्वतंत्र्या खातीर लढले, ते आपलो त्याग केलो, ताजे सोयर सुतक ना. थंय सिक्युरिटी बसून ते बाटल्यो दवरून थंय बसता तुमी, हाजे कांय सोयर सुतक ना जाल्यार कसलो प्रोटेस्ट? भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकर हांच्या सामाजीक संकेतथळावेल्या पोस्टाचेर NSUIच्या गोंय फांट्यान निशेध केला. ह्या कृत्याक लागून 24 वरां भितर भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी भौशीक माफी मागची, तशेंच NRI आयुक्त पदावेल्यान तांकां काडून उडोवचे अशी मागणी केल्या. नाजाल्यार पुराय राज्यभर व्हडा प्रमाणात निदर्शनां करतले अशी शिटकावणी NSUIन दिल्या. गोंयच्या आदल्या खासदारान नरेंद्र सावयकर हांणी एक स्टेटमेंट दिलो पब्लीक डोमेनान की इंडियेचे यूथ जे आसा ते टर्माइट्स म्हणून. हेमीच हेच्या पयलीं आनीक टर्म दिल्लो इंडियाच्या युथाक की आमी कॉक्रोचीस म्हणून, आनी काल तेणी एक न्यू टर्म वापरला, तो म्हणल्यार टर्माइट्स म्हणून. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, टर्माइट ही एक असली कीड जी कसलीच ओस खाता आनी सोंपयता. हांव नरेंद्र सावयकराक इतलेंच विचारूंक सोदता, टर्माइट जे शब्द आसा ते तुमच्या पाटेक सारके सोंपता. कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक जे भाशेन टर्माइट सगळ्यो ओस सोंपयता तेच भाशेन तुमची पार्टी आयज इंडियाच्या युथाचो फ्युचर तशेंच आमच्या स्टुडंट्साचो फ्युचर काबार करपाक लागलो. हांव मागता ताणें जे भाशेन ताका इतली हिंमत येयली पब्लीक डोमेनान येवन हो टर्म वापरपाक, तेच भाशेन ताका हांव डिमांड करता आनी सरकाराकूय डिमांड करता की ताणें भायर येवचें आनी पब्लीक डोमेनाक एक अनकंडिशनल एपॉलॉजी ताणें दिवची. नाजाल्यार NSUI गोवा will be forced to conduct a protest against you and your government. काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकार हांणी भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी भौशीक माफी मागपाची नाजाल्यार राज्यभर निदर्शनां करपाची शिटकावणी सरकाराक दिल्या. MP of a national party of the ruling party, Naren Sawaykar, has labelled our youths who are peacefully protesting for their rights, for their future and for the future of the nation as termites. What has happened here is that by labelling the peaceful youth protesters as termites, he has not only insulted them, but he has humiliated the entire younger generation of our country and our state. Youth had come voluntarily on their own. They are the real patriots. खरे देशभक्त, the youth who are protesting and questioning the government. We firmly stand by the youth and the students of Goa, and as I say that, we are today giving 24 hours deadline to the BJP to apologize. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे गोंय प्रदेश अध्यक्ष तुषार केळकर हाणें कॉक्रोच जनता पक्षाक दिल्लीत केल्ल्या निदर्शनाचेर खर टिका करत निरागस विद्यार्थ्यांचो वापर करून कांय राजकीय पक्ष आपलो हेत सादपाचो प्रयत्न करता हाचेर दुख्ख उक्तायलें. अशा निदर्शनांक भारतीय जनता युवा मोर्चा केन्नाच तेंको दिवचे ना अशें तांणी सांगलें. इनोसंट स्टुडंट्स जे अकाउंटेबिलिटी मागतात
किंवा जे पेपर लीक्स आसतले किंवा बाकीचे त्यांचे डिमांड आसतले त्याच्या खातीर जे प्रोटेस्ट करता, हांव रायट टू प्रोटेस्टा खातीर हांव सदांच वेलकम करता, हांव सदांच सपोर्ट करतलो आणि ह्याच्याय पयलीं आमी सपोर्ट केला. बट पार्लमेंट सेशनाच्या पयल्या दीस ऑन गोईंग सेशन चालू आसतना लोकसभा आणि राज्यसभा इज इन सिटींग, त्या टायमार हे राजकीय पार्टी ह्या भुरग्यांक फुडें काडून जर पार्लमेंटाचेर सीज करपा खातीर जर प्रोटेस्ट काडपाक सोदता जाल्यार तेजो केन्ना सपोर्ट जावचो ना. नेपाळ, बांगलादेश ही मॉडस ऑपरेंडी यूज करून, त्या भुरग्यांक यूज करून हे फेल्ड पॉलिटिकल लिडर्स जर आपले करियर घडोवपा खातीर एक इलेक्टेड गव्हर्मेंटाक, एक इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर आणि एक इलेक्टेड सरकारा विरुद्ध जर हे असे टेक ओव्हर करपाक सोदता जाल्यार देशातले स्टुडंट्स, देशातले युवा हे केन्नाच तांकां माफ करचे ना. हांव गोंयच्या आणि देशाच्या युवांक कडेन मागता की तेंच्यांनी रिसर्च करचो, तेंच्यांनी वाचचे की हाऊ कॅन अ प्रोटेस्ट कॅन मूव टुवर्ड्स अ पार्लमेंट हाऊस आणि ते सीज करपाचो प्रयत्न करता. ह्या भुरग्यांक, इनोसंट भुरग्यांक यूज करून हे जर सगळे षडयंत्र करता जाल्यार आमी तेका विरोध करतलेच. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केल्ल्या ब्रोकर ह्या आरोपा वेल्यान मांद्रेच्या राजकीय मळावेले वातावरण बरेंच तापलां. जीत आरोलकर हांच्या समर्थकांनी पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचेर टिकास्त्र सोडले. चोडणकर हांणी केल्ले आरोप कांयच पुरावो नासतना केल्यात, तशेंच लोकांची दिशाभूल करपा खातीर आनी राजकीय हेतान केल्यात असो दावो आमदार जीत आरोलकर हांच्या समर्थकांनी केला. आपल्या मतदारसंघात भलायकी, इस्पितळ, शिक्षणीक सुविधा, उदका पुरवण आनी वेगवेगळ्या विकास कामां खातीर आमदार वावुरता अशें समर्थकांनी पत्रकारां मुखार मांडले. ह्या पत्रकार परिशदेंत मांद्रेचे आदले पंच सागर तिळवे, आदले पालयेचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस, आदले पंच किशोर नाईक आणि आदले पंच प्रवीण वांयगणकर हजर आशिल्ले. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यानी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर यांचेर एक वक्तव्य केले की तांकां ब्रोकर म्हटले. आणि जेन्ना पत्रकारान तांकां विचारले की एका ब्रोकर म्हणून तुम्ही ताका इंटप करू शकतात का, तुम्ही ताका प्रवेश दिवू शकतले का, असो जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना त्यांनी हे वक्तव्य केले. त्या वक्तव्याचे आम्ही मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे त्याचे कार्यकर्ते आम्ही निषेध करता आणि कंडेम करता ह्या त्याच्या उतराचे. आणि गिरीश चोडणकराक हांव सांगूंक सोदता की काँग्रेस पक्ष जो आसा तेचे अस्तित्व आता गोव्यात कितले आसा हे तुकाय खबर आसा. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाची जनता सक्षम आसा आणि ती सगळे जाण जीत आरोलकरा फाटल्यान आसा. तू मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराची टिका करपाची तुका गरज ना. तू तुजो काँग्रेस पक्ष जो आसा तो सांबाळपाचो प्रयत्न कर. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर विनाकारण तू टिका करू नका. मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार हो सक्षम आसा. विद्युत खात्याच्या मिटर रिडरांच्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन काँग्रेसीचे फुडारी अमित पाटकर आणि हेर काँग्रेस वांगड्यांचे प्रतिनिधी मंडळ आयज विद्युत भवनात पावले. 12 वर्सां काम करून लेगीत तांकां अजून नियमीत करूंक ना हो मुद्दो काँग्रेस फुडारी अमित पाटकर हांणी विद्युत अधिकाऱ्यां मुखार दवरलो. हाका जाप दितना विद्युत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 10 वर्सां पुराय जाल्ल्या कंत्राटी कामगारांक नियमीत करपाची प्रक्रिया चालू आसा अशी माहिती दिली. हातूंत EPF, भलायकी विमो तशेंच तांकां मेळपी रजा हे वेगवेगळे विशय आस्पावीत आसा अशें अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगलें. Leaders who are working with us, we sincerely appreciate the hard work that they have put for the department for all these years. The government is in the process of regularizing whatever information is required from the electricity department side is already provided to them. Was a memorandum to me amka dila. This also with a covering letter and all the details we are going to re-forward to through our honorable minister to the government. So this also will be done. So you have to give us some time, you have to give government some time, and at the earliest, if the government wishes, it will be done. That's all I can say. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव.
हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार, पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मध्य प्रदेश विधानसभेत आयज समान नागरी संहिता विधेयक संमत केले। विरोधी पक्षांनी बोवाळ केल्ल्यान राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा हे विधेयक संमत जाले। काँग्रेस आमदारांनी हे विधेयक वेचून काडिल्ल्या समिती कडेन धाडचे अशी मागणी केली, पूण सरकारान हो प्रस्ताव न्हयकारलो। आता हे विधेयक राज्यपालांक मान्यताये खातीर धाडटले। तांचे कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत मध्य प्रदेशात समान नागरी संहिता लागू जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांणी दिली। एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। आसामात हुवाराची परिस्थिती सामकीच धोक्याची जाल्या। राज्यातले 16 जिल्हे हुवार पीडित आसात, तातूंत शिवसागर हो सगळ्यात चड हुवार पीडित जिल्लो आसा। ब्रह्मपुत्रा सयत राज्यातल्यो साबार न्हंयांची उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान 794 गांव उदका पोना गेल्यात। गुवाहाटी शारा सयत साबार शारांनी उदक भरिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या। ह्या हुवाराक लागून 3.62 लाखा परस चड लोक हुवार पीडित आसात। राज्य सरकारान राज्यातल्या लोकांक सतर्क आनी जागृत रावपाची विनवणी केल्या, तशेंच गरज पडल्यार हेल्पलायन नंबराचेर संपर्क साधपाचें आवाहन केलां। आदले हळडणचे आमदार ग्लेन टिकलो हांणी नवी दिल्लीत अल्पसंख्याकांच्या राष्ट्रीय आयोगाचे वांगडी म्हणून पदभार सांबाळ्ळो। सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या संदेशात ग्लेन टिकलो हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दाखयल्ल्या विश्वासा खातीर तांचे उपकार मानले। पदभार सांबाळटना तांचे वांगडा राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हरजीत सिंग गरेवाल, आयोगाचे उपाध्यक्ष मुनावरी बेगम तशेंच वांगडी बेडजीस देसाय हजर आशिल्ले। दिवचल वाठारांतल्या पंचायत कामगारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात वेगवेगळ्या विशयांचेर लक्ष ओडपा खातीर आंदोलन केले। 7व्या वेतन आयोगा प्रमाण वेतन लागू करप, कांय कामगारांक नियमित करप आनी हेर मागण्यो सरकारा मुखार मांडटना
कामगारांनी सरकारा कडल्यान बेगोबेग लक्ष दिवचे अशी मागणी केल्ली. आपल्यो मागण्यो पुराय जाय मेरेन हे आंदोलन पुराय राज्यभर चालू उरतले अशी शिटकावणी पंचायत कामगारांनी दिल्या. जे डेली वेजीस काम करता ते रेग्युलरायज तांकां करपाचें अशी आमचे 5 डिमांड आसा. व्हिकल सेक्शनाचे ग्रँट, व्हिकल सेक्शन आनी सावंड अशे 2 कॅटेगरी केल्ले आसा. व्हिकल सेक्शन ग्रँटाचे पयशे आमकां रेग्युलर येवचे म्हणून आयज आमी बिचोलीचो व्हिडिओ ताका आमी निवेदन दिता. थ्रू प्रॉपर चॅनल तेणी ते डायरेक्टर सबमीट करपाचें. आमचे जे डिमांड आसा ते बेगोबेग पास जावपा लागून आमचे प्रयत्न आसा. आयज बिचोली सगळ्या पंचायती 17 पंचायतीचे स्टाफ आमचे हांगा आयिल्ले आसा. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता CMाक आमी खूब 2016-17 चालू आसा पुणून आयज पासून इम्प्लिमेंटेशन कांय जावना म्हणून विधानसभेन घातलेले आनी आतां जो आमचो प्रोटेस्ट आसतलो तो 1 परत हांगा आसतलो. जे आमचे स्टाफ येयल्ले आहा ते व्हिडिओकार निवेदन दितले. थ्रू प्रॉपर चॅनल ते गेल्या उपरांत तो डायरेक्टर तेणी सबमीट करपाचें. एक कॉपी आपल्यार दवरपाची आनी आमकां एक रिसीव्ड कॉपी दिवपाक जाय. वेरेंच्या सरस्वती मंदिरात भजनी कार्यशाळेचे आयोजन जाले. सळगांवचे आमदार आणि गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांचे हस्तुकी हे कार्यशाळेचे उक्तावण जाले. गोंयची गिरेस्त परंपरा भक्ती संगीतांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न ह्या कार्यशाळेंतल्यान जातलो अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. आमचे गुरुजी पांडुरंग रावजी आयिल्ले आनी ह्या सगळे शोवाची शोभा वाडयल्या. तेंचे कडेन आनी गिफ्ट म्हणून फुडें जनरेशनाक कशें वता हें म्हाका दिसता ह्या वर्कशॉपार आपल्या कार्यशाळेंत काम जाता. आयचे जनरेशन पळयत जाल्यार सोशल मिडिया मोबायल हे चड आसता पूण आमची संस्कृती आमी सांगली फुडें वरतली जाल्यार अश्यो कार्यशाळा संदेश सरवडकर तशेंच खूब जाण मनीस फुडें वचचे पडटले आनी अश्यो कार्यशाळा राबोवन हाडच्यो पडटल्यो. एका जो सपोर्ट जाता आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नवी दिल्लीत NDA वांगड्यांची जाली मंगल मिलन बसका. सगळ्या दळां मदीं संघटनात्मक समन्वय अदीक घटमूट करपाचेर जाली चर्चा. नीट पेपर लीक प्रकरणात प्रधानमंत्र्यांची कडक भूमिका. पेपर लीक प्रकरणात घुसपल्ल्यांचेर कडक कारवायाची शिटकावणी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची मोल्दोवा भोंवडी दोनूय देशां मदले संबंद अदीक घटमूट करपाचे दिकेन म्हत्वाची. राष्ट्रपतींनी वरिष्ठ फुडाऱ्या बरोबर केली द्विपक्षीय बसका. भाजपा फुडाऱ्यांच्या टर्माइट्स ह्या शब्दाचेर काँग्रेसीन उक्तायली हरकत. भाजपान माफी मागपाचेर दिलो न्हयकार. आसामांत हुंवाराची परिस्थिती धोक्याची पातळी उरली. ब्रह्मपुत्रा सयत साबार न्हंयांची उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान प्रशासनान सतर्कतेची दिली शिटकावणी. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक
4013 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आस्वाद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.